आपले हेल्थ बरें आसपाक जाय, स्टॅमिना आसपाक जाय, स्पिरिच्युअलिटी आसपाक जाय, रागार जावपाक जायना. स्पिरिच्युअलिटी कितें आसपाक जाय, रागार न जावपाक खातीर. आनी हे सगळे खेळांतले गूण आसा ते प्रत्येकान घेवपाची आवश्यकता आसा. पेशन्स जाय, जे पेशन्स म्हाका खूब जाण म्हणटात तूं पॉलिटिकल आसून सुद्दां पेशन्स खूब, कित्याक इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेशन्स मनशाक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ज्या मनशाक पेशन्स आसा तो कितलोय मुखार वचूं शकता, हें लक्षात दवरा. आनी त्या खातीरूच तुमचे कडेन मागता, तुमी यंग आसा, खुबशे हांगा यंग जनरेशन आसा विदीन 30 तांणी बरे खेळ करचे, मुखार व्हरचे. पत्रकार संघाचे हांव अभिनंदन करता. पत्रकार संघ जो आसा फोंडे तो बरे तरेन कार्यरत आसा. तुमकां बाकीचे हांव टिका करना, टिका न्हय, पूण बाकीच्या पत्रकार संघाचे हे पळया, कार्यावळी पळया आनी आमच्या फोंडे पत्रकार संघाच्यो कार्यावळी पळया. कितें ना कितें तांच्या मदीं चालू आसता. आनी हेचेच श्रेय हांव सगळे पत्रकारांक दिता. बऱ्यो बातम्यो तांणी प्रसिद्ध करच्यो, जेणे करून ताजो फायदो संबंद समाजाक जातलो अशें नमूद करता. तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन करता. तुमच्या सगळ्या टिमीचे कॅप्टन्स, खेळाडू हांचे अभिनंदन करता. 6 वर्सां टेनिस बॉल क्रिकेट शर्यत आयोजीत करता. आनी ही शर्यत अनोखी अशी आसा. सगळे जे आमचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आसा त्या डिपार्टमेंटाच्या मदीं ही शर्यत आयोजीत करता. आनी त्या खातीरूच प्रत्येक तांच्या टुर्नामेंटाक एज अ गेस्ट हे म्हाका आपयता. आज म्हाका खूब आनंद जाता, कारण शेवट खेळ हो प्रत्येकान खेळपाक जाय. तर सांगपाचे म्हजो इतलोच हेतू की फिटनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी जर निमाणे जिखले गोवा पुलीस तांकां त्यांचे अभिनंदन करता. आनी हेणी बी फायट केली फायरान, फायर बी कमी ना, पण सदांच पुलीस फुडें आसताच, हे बरोबर आसा. पण फायर बी कमी ना, फायर बी बरें आसा. पण दोगांकय तुमकां तुमचें अभिनंदन. आनी जे ऑर्गनायझर आसा तेणे बरें केलें, कित्याक स्पोर्ट्साक आनी स्पोर्ट्साक तुमी जाणा अशें म्हत्व. तुमी जाणा पळय, म्हाका सुद्दां पोट सुटूना स्पोर्ट्साक लागून. ते स्पोर्ट्साक चड म्हणटकच अशेंच तुमी ऑर्गनायज करचें आनी अशी एक संदी दिवची आमचे डिपार्टमेंट जावं खंयचेय जे भाग येता तांकां की हे जा. आनी म्हाका दिसता ही पुलीस आतां कितले फावटी 5वे फावटी 5 वर्सां तेणी गेली. 6 वर्सां भितर 7 वर्सां म्हणजे 2 वर्सां दुसरे गेले आनी 5 वर्सां पुलिसान हे गेले. बरें आहा तांकां परत एकदां. आनी फायराक बी फुडल्या वर्सा तुमी प्रयत्न करा जिखपाक. फायरान फाटीं रावची न्हू, कित्याक पयलो कितें फोन येयलो की ना पुलीस आनी फायर दोगूय धांवतात. दोगांनी जेन्ना लोकांची प्रॉपर्टी सेव करप, लायफ सेव करप हे पुलिसाचें आनी फायराचें काम.